म्हणजे 40 बाकीचे सगळे तुवें खाल्ल्यो आणि आता इतल्यो उरल्या आणि माझ्या मम्मीन जाता तितले न्हू म्हाका स्ट्रॉंग करपाक खूप ट्राय केला. माझ्या मम्मीन म्हाका कराटे शिकयला. नेपाळ तर खुबे दवरलेले गरम करपाक जेवतले म्हणून, जाल्यार हे करपाले. त्याच्या तोंडान एक उतर असले म्हाका माझ्या कडेन उलयतालो तो सांगतालो नाम लावला आपण घरा वयता आपणाची आई एकटी हा. हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आणि तुमका खबर आसा आज माझो मूड खूप ऑफ हा. कित्याक खबर हा तर पळोवं शकता हांव काय बरें न्हेसोन बिसोन रावले. कित्याक सांग, म्हाका ओवीन सांगलेले म्हाका खंय तरी भोंवपाक व्हरतलो म्हणून. आणि आता एट द एंड म्हजें न्हेसोन बी जाल्या उपरांत म्हाका ओवी सांगता खूप पावस पडटा, आयज नाका या, फाल्यां या आमी म्हणून. बरें उमेदीन आसलेले, अशें जाय जाल्यार खूप वायट दिसता. मूडूच ऑफ जाला. अरे देवा, आयज आदी कितें ना कितें जायत आसा. हांवें नेपाळ तर खुबे दवरलेले गरम करपाक जेवतले म्हणून, जाल्यार हे करपाले. आतां हे वयले वयले खाता आनी कितें करतले? अन्न इबाड तर करूं शकना न्हू. हे वयले हे पळय बरें आसा, हेतूर जेयता, हेतूर म्हाजें पोट सामकें टाम जातलें. गायज हे पळय, हे आहा आमगेर जेवणाक शीत आनी ह्यो तिसऱ्यो एक्चुअली हांवें काल केल्ल्यो, बट आतां कितें जालें गरम करता आसतना त्यो मातश्यो करपाल्यो. पण ह्यो हांवें वयल्यो वयल्यो काडून घेतला. आतां हांव फटाफट जेयता, म्हाका सामकी लागल्या भूक चुरचुरोन. सो म्हाजें आतां जेवण बी जाल्लेलें आसा आनी हांव आतां येयल्लेलें आसा सकयल. आनी हांगा तर आयज कोण ना. आनी अवीन न्हू म्हाज्या कानान तेल घातले आनी आपूण बरो भोंवपाक गेला. पळयात ना जाल्यार तुमी हेणी म्हाज्या कानान न्हू तेल घातला. म्हाका बरें न्हेसोन बिसोन दवरला आनी सांगले पावस पडटा आनी आपूण बरो गेलो भोंवपाक. पळयलात कसलो तो, हो बरो स्मार्ट आसा. सो गायज, तुम्ही आमचो पयरचो ब्लॉग पळयला आसतलो. त्या ब्लॉगान आमी सांगलेले आसा की अवीचो डॅडी मम्मी खंय आसा तो, आनी म्हाज्या मम्मी डॅडी बद्दल आमी भितर सांगलेले आसा. आनी तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करपाक सोदता की म्हाका आनी प्लीज म्हाज्या मम्मी डॅडी बद्दल कांय विचारूं नाका म्हणून. कित्याक सांग, जेन्ना बी कोण म्हाका विचारता, आमचे सबस्क्रायबर आमकां खंयसर वयता तेन्ना गावता, फर्स्ट क्वेश्चन येता तो म्हाजी मम्मी डॅडी खंय हा. हांव काय तेन्ना सांगूं शकना आनी सगळ्यांक सांगता आसतना म्हाका कितें जाता सांग, खूब रडपाक कशें येता. कितलें म्हटल्यार म्हाजी मम्मी डॅडी न्हू ते, आदी तोंडांतल्यान न्हू म्हाजी उतरां सुद्दां सुटना. त्या खातीर आमी सांगलेलेच आसा की खंय हा कितें तें. आनी ह्या बद्दल आमी पयलीं कित्याक सांगूंक ना, कित्याक की लोकांक अशें दिसता की बाबा आमी सिंपथी गेन करता म्हणून. पूण इतले लोक क्वेश्चन करता जाणां. आनी तेन्ना कितें जाता, कोणी म्हाका विचारलें की बाबा म्हाजो मम्मी डॅडी खंय हा, म्हाका न्हू कंट्रोल जायना, रडपाक खूब येता. आनी तेच हांव तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की म्हाका आनी म्हाज्या मम्मी डॅडी बद्दल विचारूं नाका. आनी मेन थिंग कितें जाणा, आमच्या लायफान न्हू खूब प्रॉब्लमां आसा, म्हाज्याय बी आनी अवीच्याय बी. आमचे कडेन जाता तितले आमी दुसऱ्यांक मदत करपाक फुडें सरता. पूण थोडे लोक आसता न्हू, ते खूब कमेंट बी करता. आनी थोडे लोक बाबा अशेंय म्हणटा की बाबा म्हाका मम्मी डॅडी ना म्हणून हांव कितें जाय तें करता म्हणून. पूण तशें कांयच ना. तुमकां खबर आहा, तुमी म्हाजी लायफ फूल पयलें आसतली. आमकां जाता तितले आमी फुडें सरून दुसऱ्यांक हेल्प करूंक सोदता. आनी ते बी थोड्या लोकांक कितें जाता सांग, पळोवन वचूं शकना. त्या लोकांक हांव कितें सांगपाक सोदता जाणा, की हांव एक चेडूं मनीस. जेन्ना 17 वर्साची चेडवां 16 वर्साची भुरगीं आपणाच्या स्कुलाक वयता, ट्युशनाक वयता, तेजेर हांव कितें करी खबर आहा, म्हाज्या मम्मीक घेवन हांगा थंय हॉस्पिटलांनी नासतालें. आनी म्हाज्या मम्मीन न्हू जाता तितलें न्हू म्हाका स्ट्रॉंग करपाक खूब ट्राय केला. म्हाज्या मम्मीन म्हाका कराटे शिकयला, कुंफू शिकयला, परत स्विमींगेक घातला. कित्याक सांग, तिका खबर आसलें फुडें आपूण आसात नासात आनी कोणूय कितेंय करूं शकता म्हणून. तुमकां खबर आसा आयज काल न्हू आमची चेडवां सेफ ना म्हणून मम्मीन न्हू पयलींच चिंतलेलें फुडें आनी म्हाज्या चेडवाक कांय जावंक जायना म्हणून. तेणी न्हू म्हाका पयलींच सेल्फ डिफेन्स शिकपाक घातलेलें. आनी कितें आसा जाणा, म्हाजी लायफ न्हू तुमकां फुडें फुडें आपुणूच कळोंक लागतली. हांव न्हू खूद एकटें चेडूं गणपती घरान पुजता.
घरातली लाईट बिल भरता, उदकाचे बिल भरता, कितें घराक जालें जाल्यार ते रिपेरिंग करता. हांव हांगा थंय मजा बिजा काय मारिना. तुमच्या चेडवांक, तुमच्या भुरग्यांक तुमी आसा, आवय बापूय आसा पळोवपी. म्हाका कोण ना पळोवपी. म्हाका खूब हांगा थंय धांवचें पडटा. आनी तुमकां खबर आसा की आतांच्या काळान दिसान दीस कसली ना कसली टेन्शनां येत रावता. ते टेन्शना फाडसून म्हाजो अर्धो जीव काबार जाल्लो आसा. खबर आहा तुमकां? ते न्हू हांव तुमकां एक्सप्लेन काय करूं शकना. पण जशें जशें तुमी आमचे ब्लॉग पळयताल्यात न्हू तशें तशें तुमकां कळोंक लागतलें की म्हाजी लायफ कशी कितें आसा ती. आनी पेरंट्स ना जाल्यार लायफ कितली डिफिकल्ट आसता ना ती फक्त म्हाकाच खबर आसा. त्या खातीर तुमकां हांव सदांच सांगता की सदांच न्हू आमचे पेरंट्स न्हू आमच्या वांगडा आसना. त्या खातीर जाता न्हू तितले आपणाच्या पेरंट्साची व्हॅल्यू करात. आपणाच्या मम्मीची डॅडीची व्हॅल्यू करात. कित्याक सांग ती सदांच आमच्या वांगडा आसची ना. आनी थँक गॉड म्हणपाचें म्हाजे कडेन न्हू देवान अवी सारको एक बॉयफ्रेंड म्हाका गिफ्ट केला म्हणून. कित्याक सांग तो म्हाज्या वांगडा आसता न्हू तेन्ना म्हाजी अर्दी कितें टेन्शनां आसा, म्हाज्या लायफान डिफिकल्टीज आसा ती पयलींच काबार जाता. कित्याक सांग म्हाका तेणी पयलींच सांगलां की बाबा आपूण आसतना तुज्या दोळ्यान एक सुद्दां दूख दिसात न्हू जाल्यार आपूण तुका ओगी रावचो ना म्हणून. कळ्ळें तुमकां? प्लीज त्या खातीर हांव तुमकां रिक्वेस्ट करूंक सोदता की घरान आपणाच्या पेरंट्साची न्हू रिस्पेक्ट करात म्हणून. आनी आतां कितें आसा चेडवांक न्हू आतांच्या हेतूर आमची चेडवां सेफ ना. तुमी खंय भोंवतात बिवतात न्हू जाल्यार मातशी न्हू सांबाळून भोवात. आनी कितें सांगता आसतना खंय भायर सरता सुद्दां न्हू जाल्यार प्लीज आपणाच्या मम्मी डॅडीक सांगून भायर सरात. म्हाका खबर आसा न्हू कशे कितें लोक आसता ते. थोडे जाल्यार जाणटे सुद्दां न्हू चेडवांची फकाणां मारता. आनी म्हाज्या तर वाटेक कोण येना पूण थोडे जाणां आसतात तशें फकाणां मारपी बी. ओगी रावो नाका तुमी. तेन्नाच कितें तें पळोवन घेयात. एकदां ओगी रावात न्हू जाल्यार परत परत न्हू ते माथ्यार बसतात. ना हे ओगी रावता अशें करतात. आनी मागीर कितें करतात सांग आनीक कोण तेंचे फ्रेंड आसता तांकां नाका जाल्लें सांगतात. आनी फाल्यां सकाळीं न्हू ती इतलीशी सुद्दां कितें आहा न्हू जाल्यार ते व्हडल्यार पडटा. म्हणून केन्नाच कोणाक ओगी रावंक जायना. आतां न्हू हांगासर व्हडलो पावस पडटा त्या खातीर हांव कितें करता सांग फटाफट वयता आनी सकयल बसता. येयलो पावस ऑलरेडी. छत्री बित्री काय ना म्हाज्या कडेन. हा हे पानां हार्ट शेपीची कित्याक आसता? एक्चुली ही पानां जी आहा खबर आहा ही अशी आसूंक जाय आसली की हेजेर ह्यो पांय दवरलो न्हू काय आमी उबी रावूं शकताली. मागीर हेजे वयल्यान हेजेर लेट्स सी आतां ह्यो पांय दवरून रावूं शकताल्या. सोमती पडटली न्हू गो सकयल. तू होय गे खडी उसपे. पता नाही असले पान आसूंक जाय आसले तेजेर आमी उबी रावले न्हू खंयसरूय पावूं शकता. डायरेक्ट चंद्रार आनीक खंय वचोंक जाय. चंद्रार नाका पण हांगाच्यान म्हापसा मागीर तितूर पानान ते पेट्रोल घालूंक बी अशें कितें गावोंक जाय आसलें. मज्जा. आनी ते उडटात असले. पळय यो आतां नेवो भुरगो येयला तेजी आतां हवी तकली खावपाक लागला. पळय यो न्हू सगळ्यांचीच तकली खाता. कितें गावता कोणाक खबर हेका. जेवण जेयना आनी दुसऱ्यांची तकली खाता. तुका कितें रे हवी तकली खावपाक आवडटा? हय 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 कितें. हॅलो गायज, वेलकम बॅक टू अनादर एपिसोड ऑफ मस्तीखोर गोवन्स. कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन. आणि देवाची कृपा सगळे सारखे चल्ला बरे भशेन. आणि मेन म्हणटा ते हांवें एक न्यूज आयकल्या 2 दीस पयलीं आमी तुमी ब्लॉगान पयले आसतले अस्नोड्या गेल्ले आमी भोंवपाक. सगळे सारखे आसले. आयच्या न्यूजार आमी पळयलां की थंय सगळे बुडले म्हणून. सान सगळी घरां बिरां बुडली. घरान भितर उदीक. हांवें एक प्रुडंट मिडियाचेर व्हिडिओ पळयल्या एके बायलेक खानार घालून अशें व्हरतात अस्नोड्याक. पळोवन हांव सारको शॉक जालो. आनी मेन म्हणटा पळय तें तुमकां एक गजाल सांगपाक सोदता. आमचे असले आयशी लोक
हांव म्हाका इन्क्लूड करता नाल्यार म्हणशील तुमकां आळशी म्हणटा. आमचे असले म्हाज्या असले आळशी लोक जे आसा संवसारान खबर आसा हे पावस पडला अशें तशें कामाक वचया नाका आनी कितें करया आनी दुसऱ्या मनशाचें लुकसाण करून उडयतात सारकें. आतां त्याच जाग्यार तुमी म्हापशेचे आतां म्हापशा आमचे अस्नोडचे आनी केरी त्या वाटेंतले लोक हांगासर पुलीस लोक हांगासर कामाक आसा पुलीस कॉन्स्टेबल बीन आनी तेंचे तोंडार फक्त एक आसता ना रे बाबा आमी कामार आमचे ड्युटेर वयतले. आयज म्हाजो एक फ्रेंड हांगाल्यान गेला ताका फोन मारलो कोणी अरे थंय उदीक भरला येवं नाका आयज तूं थंय पुलीस स्टेशनारूच राव. तेच्या तोंडान एक उतर असलें म्हाका म्हाजे कडेन उलयतालो तो सांगतालो हे नाम लावलो आपूण घरा वयता आपणाची आई एकटी आहा. सारकें न्हू आपणाची आई एकटी आहा बाबा आपूण घरा वयता कितेंय जावं कसलेय सर्कमस्टेन्सीस जावं कितेंय जावं कसलेय प्रॉब्लम आपूण बाबा आई कडेन पयलीं वयतात फुडें आई कडेन वयता पूण फाल्यां आपूण ड्युटेर परत येतलो हें अशें तेंचें म्हणणें आहा त्या पुलिसाचें. आतां अशें कितलेच लोक थंयसरले साकेसून बिचोलसून कामाक येतात चुरचुरे बाबड्यांचे हालीं मातशें कंट्रोल करा गाडयेचेर बीन मातशें आनी खंय व्हाळ उदीक खंय भरलेलें आसा जाल्यार थंयसर कितें म्हणटा तें मस्ती करपाक फुडें सरनाका नाल्यार तुमकां त्रास जातलो फुडें. आनी अशें न्यूज चालूच आसा येत आसा खंय बुडलो अमको बुडलो थंय बुडलो हो बुडलो तो बुडलो चालूच आसा न्यूजार. आयज हांव उठ्ठा ओपन करून पळयता जाल्यार अस्नाड्या बुडला आनी 2 दीस पयलीं हांव थंय काय बरो भोंवन येयल्लो आसा आनी पळय 70 सालान आमी त्या फॅमिली कडेन वचोन येयल्लेली थोडे दीस पयलीं आयज थंयच उदीक भरला. आयज तर म्हाका काल प्रतिकान तेंच्या धाकटुल्या बापून कॉल मारलेलो भैया कसो आहा रे काय म्हणून तेका खंय हॉस्पिटलान व्हेल्लेलो आसा खंय आयज जीएमसीनूच न्हू हय तेका आयज जीएमसीन व्हेल्लेलो आसा खंय. सो लेट्स सी नाव जीएमसीन तेजो ट्रिटमेंट चालू आसा बरें आहा न्हू ट्रिटमेंट चालू आहा जाल्यार. आनी आमचो राणे सर आहा पळय ही हॅव डन अ ग्रेट जॉब तेणी फूल पावर सारको हेल्प केल्लो आसा. मेन म्हणटा ते एक असो मनीस आसता खबर आहा तो हेल्प करता ते दाखयता. फॉर एग्जाम्पल आमचो हो ब्लॉग आसो नाका ना इट इज अ फॅक्ट. आनी एक मनीस असो आसता तो हेल्प करता पूण दाखयना तसोच आमचे राणे सर कितलो तांकां हेल्प केल्लो आसा खबर आसा पूण केन्ना दाखोवन दिवंक ना. सो आय एप्रिशिएट प्रावड ऑफ यू सर असोच फुडें सर. आनी मेन म्हणटा तो हांगासर तूं रावता निवडून इन फ्युचर जाल्यार हांव म्हाजो मत तुका दिता फॉर शुअर न्हू. गरीबाक जो मनीस पावता पळय तो खरो देव सारकें न्हू. आनी मेन म्हणटा तें आमी आमच्या कालच्या ब्लॉगान एक मॅसेज दिल्लेली कोणी गणपती बीन करता जाल्यार सांगा म्हणून आमकां एक घरा कडेन वचून ब्लॉग करूंक जाय म्हणून म्हणजे एक गणपती कसो करता तेजो प्रोसेस कसो आसता तो आमकां एक ब्लॉग करूंक जाय म्हणून. आमचे एक वैशाली म्हणून एक दिदी आसा रायबंदरचे तेणी म्हाका कॉल केलो आयज आनी सांगलें आमच्या तेवटेन करतात म्हणून गणपती तूं शेनवारा यो आनी थंयसर तुका दाखयता कशें कितें तें आनी तुमी दाखयात कशें कितें करतात पळय तें तुमच्या ब्लॉगान दाखयात. सो हांव व्हेरी एक्सायटेड आहा सॅटर्डे थंय वयपाक तेजे कडेन आनी पळोवपाक की गणपती कसो आसता कसो करतात कितें प्रोसेस आसता पळय तो. सो आमी थंय या आनी दोज हू आर क्लोज बाय आमचे सबस्क्रायबर पळयतात आमचे व्हिडिओ जाल्यार आमकां थंय मेळपाक येवं शकता काय प्रॉब्लम ना न्हू फूल पावर सारकें. सो गायज न्हू म्हाका आतां वाज येयला सद्या सो म्हाका कितें करूंक कशें दिसता जाणाय ती बाय आसा पळय फाटीं आमी गेल्लेली थंयसर म्हाका न्हांवपाक कशें दिसता आनी अवीक सांगल्यार अवी आयकात ना आपूण ना करता. आतां पळय तुमच्या फुडल्यानूच ताका विचारता म्हाका थंय वचोंक जाय न्हांवपाक म्हणून. अवी म्हाका थंय बांयचेर न्हांवपाक वचोंक जाय या न्हू अवी. आवाज पळय मोराचो आवाज येता पळय खूब आहा दिसता थंय मोर खूब आहा त्या वाटेन कितली ग्रीनरी जाल्या पळय आनी हे रोखडेच वाडले पळय हांगासर भात न्हू. बांयचेर न्हांवपाक काय प्रॉब्लम ना पूण मागीर थंडी जोर जाता तेन्ना हे दिसतूच कळटलें मागीर कितें पळय तें. म्हाकाय उमेद येता बांयचेर व्हाळाचेर वॉटरफॉलाचेर न्हांवपाची पूण हांव जाता तितलें अवॉयड करता. भुरगे आमकां पळयतले आनीक मोटिवेट जातले तो वयता आमी वचया म्हणून. सो हांव ते हेतून मोटिवेट करिना खंयच्याच भुरग्याक. थोडे दीस पयलीं एकलो भुरगो मेल्लो आसा थंय बेश्टे आनी लफडे नाका. बाईस मरे पागल है रे. एक और एक कितना रे एक और एक 11 मरे. एक और एक कितना 11. अभी तेरे को बोला एक और एक 2 करके ऐसे ही तू करता है मरे ऐसे ही करता है. ये कौन सा वाला स्टडी हो गया रे. कौन सा स्टडी है तू बोल रहा है वो. एक बात बताओ मुझे 2 में से 1 निकाला तो 2 एप्पल है. एक एप्पल समझो मैंने खा लिया तो कितना बचा 1. कैसे बता मुझे. 2 एप्पल था. हाँ. एक आपने खा लिया तो एक बचेगा ना. तो वो मैंने खाया मरे. एक तू खाएगा ना तो बचेगा क्या.
कंफ्यूज आ गए. जाओ रूम पे. तुझ्यान सांगला हे चॉकलेटी कितलो हा म्हणून सांगलाय 40 म्हणजे तू म्हणता हांवें 10 खाल्ल्यो मेज पोया न्हू. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तुवें सांगलेले 40 आहा म्हणून. हांवें म्हणजे ना हांवें आयक 50 चॉकलेटी हाडल्यो हांवें 10 खाल्ल्यो 40 उरल्यो म्हणजे 40 बाकीच्यो सगळ्यो तुवें खाल्ल्यो आनी आतां इतल्यो उरल्या. ऐक म्हणजे तू 10 खाल्ले तू एक्स्टॅक्स म्हणजे एक्स्टॅक बिस्टॅक हांव काय करिना. तू मान्य करताय हांव मान्य बीन काय तू करिना. मान्य तरी तुका अशें दिसता जाल्यार तूं एक काम कर. तू सकाळी फुडें उठ. ना ना तू म्हाज्या वांगडा सकाळी फुडें उठ. हांव जेन्ना बसता पळय बरो भितन आयक म्हाजें आयकताय आयक तू आयकताय मातशें राव आयकताय मातशें. तू एक काम कर हांव जेन्ना सकाळी फुडें बँकेन डेपॉझिट करूंक वयता पळय तेन्ना तू हात धरून राव. तुका हांव सगळ्यो चॉकलेटी रिटर्न दिता. खा मागीर जालें व्हडलें कितें. तू माझे चॉकलेटी खाल्ले कित्याक चेडवांचे चॉकलेटी नाव बरयलां दाखय चॉकलेट चोडपांच्यो फिमेल चॉकलेट्स म्हणून बरयता. तुझ्या गाडयेक हांव घातले वुमन्स आनी फिमेल चॉकलेट म्हणून खंय बरयला हा दाखय. चॉकलेट फिमेल तुझ्या गाडयेक हांव घातले लायताय तू बसताय तू गाडयेर. तू गाडयेर बसता बिसता. तुझ्या गाडयेक हांव घातले तू माझे चॉकलेटी कित्याक खाल्लो. आतां सांग की घेता कित्याक तू माझी चॉकलेटी म्हाका आतांच्या आतां जाय नाजाल्यार हांव व्हडल्यान आवाज करतले तू माझ्या चॉकलेटी खाल्लय म्हणून. व्हडलो आवाज कर ना हांव व्हडल्यान आड्डो घालतले. व्हडलो आड्डेन तू माझी चॉकलेटी खाल्लय म्हणून पळय आतां टायम पळय कितलो आला पळय रातचे 1 जाला आनी ह्या टायमार हांव आड्डो घालता. हांव मुगो आतां चॉकलेटी बिग बॉस पळोवपाक सोदता. नेजी आहा म्हाजो फेवरेट सारको. तू जाणा न्हू हांवूय रॅप करता तो रॅप करता. माझी चॉकलेटी म्हाका जाय. चल रॅप करिना ती चॉकलेटी चोरताय तू म्हाज्यो चोरताय चॉकलेटी. भितर आसल्यो कितल्यो 15 आसल्यो आसतल्यो. एक खाल्ल्या 14 उरल्यो. हेजे बॉक्सार कितले बरयला फूल बॉक्स भरून आसले. म्हणजे तू मान्य करता सगळ्यो आपूण खाल्ल्या म्हणून. हांवें आनी घालताय तू म्हाजेर. हांवें खावंक ना तू खाल्ला. तू बरो आहे मग. म्हाज्या भयणीन धाडलेलो अलिशान धाडलेलो म्हाका. हांव अलिशाक फोन मारून सांगता रो. हांवें म्हाज्या तुवें म्हाका चॉकलेटी तेणी म्हाका चॉकलेटी धाडल्यो तर तुवें खाल्ल्यो म्हणटा. ना म्हाज्या भयणीन तू म्हाजे चॉकलेटी चोर. चल हा न्हिदता वाज येयलो म्हाका. अरे चालू कर मरे कर मरे. हॅलो एव्हरीवन आम्ही आता घरा कडेन पावलेले आसा जशें की तुम्ही पळोवंक शकतात. तू केल दे. सो गाईज फायनली वी आर बॅक होम. आणि मेन म्हणटा ते तुम्ही पयला आसतले एक व्हायरल फोटो एका धाकटुल्या चेडवाचो व्हायरल जाल्लो आसा मिसींग आहा म्हणून. खंयसरले ते म्हाका खबर ना पण हांगासर तेजी डिटेल्स घालता आमच्या व्हिडिओच्या माध्यमान. तर खंयसरूय त्या भुरग्याक चेडवाक तुमी खंय पळयला जाल्यार तेंच्या फॅमिलीक जाता तितल्या प्रमाणात सपोर्ट करा. बेश्टेच अननेसेसरी कॉल मारूं नाका. खंय गेलो कशें केन्ना कितल्यांक बेश्टेच डिस्टर्ब करूं नाका. तेंची फॅमिली ऑलरेडी डिस्टर्ब आहा. सो प्लीज डोंट ट्राय दीस. आनी येस खूब जाग्यार बुट्टी येयल्लेली आसा घरां मोडलेली आसा. आय कॅन अंडरस्टँड सद्या सिच्युएशन सारकें टफ आसा. बेश्टेच गाडयो घेवन भायर सरो नाका. सारकें मुगा बेश्टेच गाडयो घेवन भायर सरो नाका. आनी येस फाल्यां आमी वयता एक अमेझींग ब्लॉग शूट करपाक. तुमचो भरपूर प्रमाणान सपोर्ट दाखया आमकां त्या ब्लॉगान. गणपती कशें करतात आनी कसले मटेरियल ताका यूज करतात ते आमी फाल्यांच्या ब्लॉगान पळोवपाचें आसा. 1000 लोक खरे आनी हेतूंतलो एक फटींग हे आसतात न्हू. के उलयता हांव पिशा म्हणून. आय मीन टू से 100 बरे कॉमेंट तेतूंतलो एक फालतूर आसतात न्हू सारकें. आमी आतां 2-3 ब्लॉगांनी सांगला अबावट पेरंट्स परत विचारूं नाका. थंयसर एक पावरफूल कॉमेंट दिल्लो आसा तुमकां हांव हांगासर घालता.
पळयात आनी कमेंट मारा. त्याच कमेंटार तुम्ही कमेंट मारूंक जा. कळ्ळें तुका. ते एका कितें म्हणटा ते एका मनशान कमेंट मारला की वेर इज युअर फॅमिली आनी घराचो टूर दी खंय. त्या ब्लॉगान आमकां सांगला, ते कमेंटान सांगला की एक घराचो टूर दी. बाबा वॉट इज दीस? इज दीस अ बिग बॉस शो? बिग बॉस मराठी, बिग बॉस कोंकणी, बिग बॉस हिंदी? नो, इट्स नॉट बिग बॉस. नो कितें टूर दिवं? हे कितें बंगलो, अपार्टमेंट, पेंट हाऊस ना न्हू. मिडल क्लास फॅमिलीचे धाकटुलें घर. तुमकां तर सगळेंच कितें म्हणून दाखोव. आतां भायर वचत जाल्यार सगळे हांवें अशें सामान उडयलेलें आसा तें दाखोव, कचरो दाखोव. कितें म्हणून टूर दिवं? कसलो टूर जाय तुका सांग पळया. एक काम करता, म्हाजो एक फ्रेंड आहा, तो टुराक बिराक व्हरता. ते कसले टूर गो ते? हांगा वेलंकनी टूर, शिर्डी टूर, आनी कसले बरे बरे टूर. त्या टुराक वचपाक जाय जाल्यार म्हाका सांगा, हांव तुमकां त्या टुराचो कॉन्टॅक्ट नंबर दिता. हा, आनी म्हाका मात एक इच्छा वेलंकनी वयपाची न्हू. हांवें पळयला थंय खूब लोक वयता पळय ते. हांवूय वयतलो वेलंकनी. म्हाकाय वयपाचें खूब आवड आसा. आनी येस, थँक्यू सो मच. तुमचो आशिर्वाद, तुमचो सपोर्ट. मोग आमचे सबस्क्रायबर 3000 कंप्लीट जाल्लेले आसा. आनी हांवें फायनली डिसिजन घेतलेलें आसा की हांव व्हेरी सून, नॉट टुडे, थोडे दिसांनी म्हाजो चॅनल मॉनिटायज करतलो म्हणून. खूब चिंतलें हांवें आनी फायनली हांवें डिसिजन घेतलें की आनी एक 10-15 दिसां उपरांत हांव म्हाजो चॅनल मॉनिटायज करता. चवथी कडेन करया, तेच्या पयलीं ना. देवा कडेन बरें मागया आनी फुडें सरया. इतले इन डिटेल कोण व्लॉगान घालिना आमच्या भशेन. आमी पयलीं मॅडां आसतली ती की इतले इन डिटेल्स घालता पळय ती. पण कितें आहा जाणा, जे कोणी 1 नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कितले 3000 सबस्क्रायबर आहा जे आमचे व्हिडियोज पळयता खबर आहा. दे आर नॉट आर सबस्क्रायबर्स, दे आर आवर फॅमिली. आनी आमच्या फॅमिली कडेन आमी कांय लिपोवं शकना न्हू. दॅट इज द रिजन हांव कितें आसा न्हू सत्य आनी कितें आहा तें डायरेक्ट तोंडा फुडल्यान हाडून दवरता. हांव तितून खंय चुकला जाल्यार म्हाका कॉमेंट करून सांगा. हांव सुदारपाक रेडी आसा. पूण जो कॉमेंट आसलो खबर आसा, हाऊस टूर, बाबा इट इज नॉट अ बिग बॉस हाऊस. बिग बॉस हाऊस तुमकां टूर जाय जाल्यार गुगलाचेर हेजेर युट्यूबार टायप करा. हांवेंय ते दीस टायप करून पळयलेले. म्हाका खूब आवडलें बिग बॉसाचें घर. काश म्हाजेय तशेंच घर आसचें न्हू. एक दीस आसतले तुमच्या आशिर्वादान. ब्लेसिंग आहा आमच्या वांगडा, फूल पावर सारखे. सो गायज, ह्या आयच्या व्हिडिओन इतलेच. चड बोरिंग करया नाका व्हिडिओ. सो मेळटा तुमकां नेक्स्ट व्हिडिओन. चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करा, कॉमेंट करून सांगा आमची व्हिडिओज कशे आसता पळय ते. मेळटा तुमकां एक नेवे व्हिडिओन. टील देन बाय बाय.